नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. डॉ. मोहन यादव हांणी आयज मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. मध्य प्रदेशाचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल हांणी तांकां पदाचो सोपूत दिलो. ह्या कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घरमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ही कार्यावळ लाल परेड मैदानाचेर जाली. उपरांत जगदीश देवडा आनी राजेंद्र शुक्ला हांणी उपमुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. राज्यपालांनी तांकां पदाचो सोपूत दिलो. नाटक, संगीत, साहित्य, तियात्र आनी हेर कला क्षेत्रांत 2023-24 चे कला गौरव पुरस्कार कला आनी संस्कृती खात्या वतीन 30 कलाकारांक भेटयले. कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभाघरांत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी हे पुरस्कार भेटयले. ह्या कार्यावळीत कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें की कलाकारांक सहकार्य आनी उर्बा दिवपा खातीर सरकार सदांच सकारात्मक आसता. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी इस्रोचे अध्यक्ष S. सोमनाथ हांचे हाजेरींत आयज मिरामार हांगा 5व्या मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सवाचें उक्तावण केलें. ह्या कार्यावळींत सभापती रमेश तवडकर, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार डॉ. देविया राणे, आमदार कृष्णादाजी साळकर, पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग, मुखेल सचिव पुनीत कुमार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हे कार्यावळीत डॉ. मथवराज S. हांकां पयलो मनोहर पर्रीकर युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार भेटयलो. ह्या वेळार उलयतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदांच तंत्रगिन्यान आनी इनोव्हेशनाक प्रोत्साहन दितात. तेच परी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पुढाकार घेवन सुरू केल्लो मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव हाचे फुडें असोच चालू उरतलो. गोंयच्या विद्यार्थ्यां मदीं तंत्रगिन्यानाची आवड निर्माण करपी आनी तांकां शास्त्रज्ञ जावपा खातीर तयार करप हो ह्या विज्ञान महोत्सवाचो मुखेल हेतू जावन आसा. Different type of people from different fields and scientists coming and giving them their perspective, giving them the exposure to what is actually happening, because today technology is not waiting for anybody. If one has to progress, one has to be keeping pace with what is happening. If you have to build a state that is a very different kind of a state, when you believe in innovation, technology driven state, using of science and for sustainable development, then it is someone like you, someone like Dr. Somnath and all of you from this particular field and fraternity who can guide us actually in policy making and taking things forward. Today it is also important to see that curiosity of science is also generated and created among the younger generation. Younger generation is our future. Creating and also nurturing this type of talent in the younger generation is what this Mahotsav is going to be doing, and also awarding and giving encouragement to scientists who actually contribute in a different way. मंगळारा म्हापशा भाजपाच्या जिल्हो कार्यालयात भाजपा महिला मोर्चाच्या वतीन अस्तंत विभागा खातीर एक बसका आयोजीत केली. ह्या बसकेत येता त्या लोकसभा वेंचणुके खातीर पक्षाच्या महिला कार्यकर्त्यांचो खंयचो आराखडो आसचो हे नदरेन विचार विनिमय जालो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, महिला मोर्चाच्यो राष्ट्रीय सरचिटणीस दिप्ती रावत, गोंय महिला मोर्चा अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत, महाराष्ट्राच्यो चित्रा वाघ, गुजरातच्यो दीपिका सरदवा, मुंबयच्यो शीतल देसाय आनी आरती बांदोडकर हाजीर आशिल्ल्यो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या बसकेक उलयतना सांगलें की लोकसभेत आनी राज्याच्या विधानसभांनी बायलांक 33% आरक्षण दिवपी नारी शक्ती वंदन कायदो 2023 हे दुरुस्ती विधेयक आसूं वा 3 तलाक विधेयक ही विधेयकां हाडून मोदी सरकारान बायलांक आत्मसन्मान आनी न्याय दिवपाचें काम केलां. भाजपा सरकारान वेळावेळार बायलां खातीर केंद्रीय येवजण्यो राबोवन तांकां ताठ मानेन जगपाक प्रोत्साहीत केलां अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पहले हर घर की बेटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10वीं कक्षा तक पढ़ती थी. पहले तो 5वीं कक्षा तक ही पढ़ती थी, बाद में 10वीं कक्षा तक ही पढ़ती थी. लेकिन उनको जो सब कुछ दे दिया है, तो आज अपने हर बहन वो ग्रेजुएशन तक पढ़ने लगी है बिकॉज ऑफ ओनली द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी.
चाहे वो हॉस्टल स्टार्ट किया ट्राइबल एरिया में, चाहे उनकी बस फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड किया, आप हर जगह देखो सब कुछ इट इज एन वुमन सेंट्रिक। आप हर एक स्कीम देखा तो इट इज एन वुमन सेंट्रिक स्कीम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जहाँ किसी भी राज्य में गए तो हर एक स्कीम जो हमें दिखती है वो वुमन सेंट्रिक स्कीम दिखती है। जनधन अकाउंट, पीएम ने जब बोला कि जनधन अकाउंट स्टार्ट करो अपने विडो बहन के लिए, अपनी बूढ़ी माँ के लिए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 0 बैलेंस अकाउंट पे अपना खाता खोल दो। आयज गोंयांत आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांची जयंती मनयली। मुखेल कार्यावळ पणजे मिरामार हांगा तांच्या समाधी स्थळाचेर जाली। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, सभापती रमेश तवडकार, आमदार डॉ देविया राणे, आमदार कृष्णादाजी साळकर हांणी सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या पुतळ्याक हार घालून तांकां आर्गां ओंपली। ह्या वेळार उलयतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें की मनोहर पर्रीकर हांची विचारसरणी मुखार व्हरपा खातीर सगळ्यांनी वावर करूंक जाय। आमचे सगळ्यांचे नेते श्री मनोहर पर्रीकर यांची आज बर्थ एनिवर्सरी आनी हेच्या निमित्तान आमी दर वर्सा हांगा येता इन्स्पिरेशन घेवपाक, तांचो आशिर्वाद दिवपाक की गोंय राज्यात सरकार वेगळे तरेन लोकांचे एक बरे रितीन तेंचे जे मनान जे कितें विचार आशिल्ले ते विचार फुडें व्हरपाक एक स्फूर्ती घेवपाक आनी इन्स्पिरेशन तेंचे जे विचार आहा ते ज्या तरेन राज्य चलयताले ते इन्स्पिरेशन घेवन आमी लोकांची सेवा करपाक आमकां देवानी तेणी ताकद दिवची, तेणी बरे विचार आमच्या मनान हाडचे, हेच्या खातीर आमी आयज दर वर्सा तेंचे बर्थ एनिवर्सरीचेर येवन आशिर्वाद घेता। इतल्याच खातीर की तेणी जे कितें घडयलें हें सामान्य मनीस घडूंक शकना आनी तेंचे विचार आनी तेंचे वेगवेगळे ते जेन्ना उलयता, जेन्ना तुमी गॅलरींतल्यान वचून पळयता की जे कितें तेणी घडयलें गोंया खातीर, तेंची जे कितें इच्छा आशिल्ली, खुबशे गोश्टी तेणी केले, जे इच्छा आशिल्ली जे कितें करपाक जाय, म्हाका दिसता आमी सगळे ते पूर्ण करपाक आमचो प्रयत्न आसतलो। भाजपाचे वडील फुडारी विष्णुदेव साय हे आयज रायपुरात छत्तीसगडच्या मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतले। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन विष्णुदेव साय आणि तांच्या मंत्रिमंडळातल्या वांगड्यांक पदाचो सोपूत दितले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह हे ह्या कार्यावळींत हाजीर आसतले। गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावपा खातीर रायपुरात गेल्यात। हे संबंदात ट्विटराचेर माहिती दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की छत्तीसगडाचे डबल इंजिन सरकार लोकांच्यो महत्वाकांक्षा पुराय करतले। 13 डिसेंबर 2001 ह्या दिसा 5 आतंकवाद्यांनी संसद भवनाचेर केल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याक आयज 22 वर्सां पुराय जातात। ह्या हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्या जवानांक आयज लोकसभेंत आर्गां ओंपलीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला, गृहमंत्री अमित शाह आनी हेर मानेस्तांनी शहीद जाल्ल्या जवानांच्या घरच्यांकडे उलोवप केलें। मजगतीं आयज ह्या हल्ल्याच्या घडणुकेक 22 वर्सां पुराय जाता आसतना संसदेच्या कारवायेच्या वेळांतच एका मनशान उडी मारिल्ल्यान सुरक्षा यंत्रणेचेर संसदेच्या सुरक्षेचेर प्रस्न उप्रासलो। लोकसभेंत आयज दनपरां एका वराचेर 2 जाणांनी प्रेक्षकांतल्यान अचकीत उडी मारून घोशणाबाजी करपाक सुरवात केली। त्या दोगांक धरपाचो यत्न केलो तेन्ना तांणी हळडुव्या रंगाचो फवारो मारपाक सुरवात केली। एकूच बोवाळ जाल्ल्यान ह्या दोगांक धरपाकय यश आयलें, मात हे खातीर संसदेचें कामकाज तहकूब करचें पडलें। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात। त्या खातीर आमच्या फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात। तशेंच डीडी गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।